पण अशें आयकूंक येता चार्ल्स कोरिया फावंडेशनाक एकदां आपयल्ले आनी त्यांनी एक एस्टिमेट दिल्लो आनी त्या एस्टिमेटा प्रमाणे एकदम कमी खर्चान ते सगळे ते ज्यो कितें दुरुस्ती आशिल्ल्यो त्यो जावं येताल्यो पण कालांतरान मागीर चार्ल्स कोरिया फावंडेशनाक थंयसरल्यान कुशीकूच काडले गेले ते कित्याक तेजें डिसिजन जालें कशें कितें जालें हें आमकां अजून खबर ना ताजें उत्तर मेळना तुमकां तेजें उत्तरां कसलीच मेळना ताजे उपरांत जे जालें हय तातूंत भितकीर तुमी म्हणटात की वाडो एक कडेन गळटालो हय रिपेर दुसऱ्याच कडेन जाली म्हणून सग ओके गळटाल ते रिपेर जालें ताजे बरोबर आनी एक धा गजाली रिपेर जाल्यो ज्यो रिपेर करपाची गरजूच नाशिल्ली म्हणटा तुमी बरें ते आतां आमी आमचे जेन्ना टास्क फोर्साची मिटींग जाता हय तेन्ना टास्क फोर्साचे मिटिंगेक आमी सुरवातीच्यान हें करत येयल्या बाबा हें डिसिजन कोणी घेतले हे सगळे गजाली रिप्लेस करपाचे हय ज्यो तुमी आतां फॉल्ट दाखयल्या तुमच्या टास्क फोर्साच्या रिपोर्टा भितर त्यो गजाली रिप्लेस करपाचे डिसिजन कोणी घेतले हय हाजी उत्तर तुमकां मेळना ना ते येयच ना तुमी टास्क फोर्स न्ही तुमकां कशें मेळना उत्तर आमी मागता आमी विचारले आमी विचारपाचो एक म्हणजे हो ही तकली कोणाची हय म्हणून म्हणटा डिसिजन कोणाचे हय कोणूच ते जबाबदारी कोणूच घेवपाक तयार ना ते आनी कोणूच कोण येत सांगपाक ना. तयार ना तुमच्या मुखार कोणूच येना नाही येनात ते आमच्या मुखार म्हणून तर आमी बेजारले म्हणजे आमकां बेश्टे टायमपासाक बसयला हे आमकां आमी कितें थंय च्या पिवपाक येवंक ना तुमी न्ही. दोळ्यां उदक लावपाक बसलेला न्ही ना ना घडये सरकारांतली कांय जाणांची अपेक्षा आसतली की एक दोळ्यां उदक लावपा सारको रिपोर्ट तयार करचो म्हणून नॉर्मली पण तुमी त्या खातीर बसलेला न्ही थंय ना 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 आनी हांवें पयलींच्यान सांगलां जर म्हणजे आमी आतां पर्यंतचो इतिहास असो आसा ह्यो कमिटी ज्यो आसा ह्यो कानान घालपा खातीर बसयल्ल्यो आसता बरोबर पूण हांव कानान घालून घेवचो ना हांव ते कमिटीन आसा हांव कलाराखंड मांड म्हणून आमी जेन्ना वावुरता आमच्या भितरलो एक मेंबर जो आसा पळय हो हे मान्यूच करपाक तयार ना ते म्हणटा आमचे 70 कोटी जर सरकारान मोडल्या जाल्यार आमकां कला अकादमी आसा तेच्या पेक्षा बऱ्या स्थितीन जाय बरोबर आनी ती तेंचे कडल्यानूच करून घेवंक जाय जेंच्यांनी तेजी वाट